परत बॅकफुटाचे कितें वता तेका लागून आमी आज क्वेश्चन सगळे लोकांक करपाक येयला लोकांक आमचे मेंबर्स आहा पळय जावं बाकीचे तुम्ही चौघ जाण सांगा वाय इट इज हॅपनिंग बिकॉज विदेशाक देवोवपा हांव कित्याक अशें कितें हांव कित्याक लागून येवपा ना ते आमकां खबर ना इंटरनेटच्या विदेशा कडेन तशें फक्त तेंचे कितें इंटरनल तें खबर ना कित्याक आज कितें जालां सोशल मिडियाचेर खूब अटॅक जावपाक लागलो आमी कोण ना ना तुमी फेक पेजीस फेक पेजीस कोणाचे फेक पेजीस फेक पेजीस कोण करता ते आमकां खबर ना पण ते पयलीं कोणाचे पयले आसताल्यो ह्यो पयलीं म्हाका खबर ना आं खबर आहा ना ते फेक पेज अटॅक जावपाक लागलो पूण तें कितें आसा जेन्ना एमएलएचे अटॅक जाता जेन्ना आमचे पार्टी फावंडर मेंबराचे अटॅक जाता सोशल हितूंतल्यान फेक पेजीसा वयल्यान एक ऑफिस बेर आसा पार्टीचे कोण कमिटी आसा तेजे रिस्पॉन्सिबल आसा की तेमी ते सांगपाक जाय की ना दीस इज रॉंग जावं फेक पेजीस आहा तशें पूण तशें जावं ना अजून आमच्या एमएलएक डिफेंड करूं ना जावं बाकीच्या कोण मेंबरांक डिफेंड करूं ना आमची जी आसा ऑफिस बेर आहा फेक पेजीस म्हाका एक सांगपाक तुवें आतां खूब फावटी उलयतना एमएलएचें नांव घेतलें मनोजीचें नाव कित्याक घेवना मनोजाक डिफेंड काम केला न्ही पयलीं एमएलए गिरीश म्हटलें तुवें मनोज एकूय जाय म्हणून ना दोन कॅम्पा जाली अशें ग्रुपिझम जाला दोन कॅम्पा जाल्या न्हू तुमची सध्या दोन कॅम्पा जाल्या तुम्ही सीएससी मीटिंग आता तुम्ही सांगले की पार्टी बंद नाका तुम्ही हे सांगले की सोशल वॉरूय तुम्ही करू नका बरोबर करेक्ट इतले असून जर तुमचे हे म्हणणे मांडून सुद्धा जर एक पार्टी प्रेसिडेंट सोशल वर्क मुद्दाम करता जायना म्हणजे ताका पार्टी बंदूच केल्ली जाली अशें नाका आनी कितले पोस्ट हो प्रश्न तुम्ही तेका विचारचो अरे तूं हांवें मनोजाक स्पेशल मेसेज धाडलेले आसा जो आमचो एक सालिगांवचो भुरगो रोहन कलंगूटकर जो आसा पळय हे सिच्युएशन ओवरऑल सगळें कितें आसा पळय पार्टी बंद करपाचें म्हाका आवडना पर्सनली हेका लागून सो रोहन कलंगूटा कडल्यान हांवें मेसेज मनोजाक धाडली म्हणजे रोहन कलंगूटराक सांगलें ताका सांग वचून बाबा फुडें आमची कितें डिसिजन घे पार्टी बंद करपाची ना लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसा पार्टी चलपाक जाय हें हांवें ताका सांगलें सो ते विशयाचेर सुद्दां तेणें सांगलें तेणें अशें हांव सांगता म्हणून ग्रुपार तेणें मेसेज घातली हांव पार्टी बंद करूंक जायना म्हणून सांगता म्हणून आनी त्या विशयाचेर हो अनीश नायक सारको भुरगो म्हाका आसता म्हणजे तुमकां कळ्ळें आमचे सीसी मेंबर कशे आसात ते वेगवेगळे झाले की इगोइस्टिक झाले तो सगळे इगोइस्टिक आसूं येता तुम्ही म्हणटा जाल्यार आमी म्हणटा तूं सांग आमी सांगता इगोइस्टिक जाला प्रत्येकाक इगोइस्टिक जाला ते अशें आयज तुमकां इतले दीस कित्याक लागले भायर सरपाक जेन्ना पार्टी बंद जाता म्हणून जेन्ना कळ्ळें तुमकां आयज इतले टायम कित्याक लागलो ओवरऑल कितें आहा पळय सगळ्यात ऑन द स्पॉट जायना हळू जे आज सोशल मिडियाचेर प्रसंग गेला पळय तो सामको आउट ऑफ कंट्रोल गेला कोणे केला हो म्हणजे जनरली सगळे ओवरऑल कोणे केला स्टार्ट तेणे केला कोणे केला ओवरऑल आरजीच्या भुरग्यांनीच म्हणूया जावं एनटीआरजी म्हणा तेंच्यांनी केला आसतो एनटीआरजी आता एनटीआरजी म्हणल्यार तुमकां दिसता आनी कोण म्हणल्यार तुमकां दिसता आनी कोण दुसरो फोर्स आसा आरजी बंद करपाक कोण आसपाक शकता पॉलिटिकल पार्टी काय पॉसिबिलिटी कितें आसूं शकता सिंगल इंडिविज्युअल तुम्ही म्हणटा आरची बंद करपाक हे दुसरे कोण सोदता म्हणटा आतां म्हटलं ते पण आयज पासून लास्ट 3-4 इयर्स अजून तुमच्या पार्टीचे ट्रेजररची प्रेसिडेंटाची आणि सेक्रेटरीची अकाउंटेबिलिटी ना बूक मेंटेन करपाची मीटिंग घेवपाची आणि तुम्ही वयल्यान म्हणटा आता लोकांक दुसरे कोण एनटी आरजी आहा म्हणून दुसऱ्यांचेर घालता मेंटेन केन्ना जनरल बॉडी मीटिंग जाता पळय तेन्नाच बूक मेंटेन जाता आणि तुम्ही 3 वर्सां विचारूंक ना तुमच्या प्रेसिडेंटाक बाबा ही मीटिंग कित्याक जायना काय म्हणून आणि हो प्रॉब्लेम जावसर तुम्ही रावले हितून तुमची खंय पण तुम्ही मेंबर असले ते कसले असले म्हणजे वखत लोकांचे डोनेशन घेताले भायर सोडे कितें डोनेशन येताले तेच घेवपाक असले मेंबर फॉर्म जाला पयलीं एक विश्वासाची फॉर्म जाली लोकांक पयसो कितें सांगता ते तुका मान्य आहा म्हाका एक्सेप्टेड आहा तुमीच सांगला तेच विचारला आमी सो तेजे जावन जालें सो तुमीच विश्वासघात केलो तर तुम्ही म्हणटा तुम्ही सगळ्यांनी मेळून डोनेशन काढले कशें जालें न्हू मनोज बी 1-3 हे एक्झिक्युटिव्ह हे आहा पळय ते पार्टी मेंबर्सांनी विश्वासघात केलो
प्रशांत बाबा, तुम्ही प्रशांत, तुम्ही स्वतः फाउंडर मेंबर बरोबर. तुमच्यासारखे आणीव असताना ज्यांका पार्टी बंद झाली ना आता मनोजा कडसून दा गिरिजा कांयच उलयले वतना किंवा मनोज जे उलयले सगळे हेचेर उरता. तुमच्या कडसून बाकीच्या मेंबरांकडे कॉन्टॅक्ट जात नाही किंवा तुम्ही मिटींग आपयतले बाकीच्या मेंबरांची? ना ही आम्ही तुमचे थ्रूच आम्ही मेसेज पावत होता की कितें चल्लां आनी कितें जावपाक जाय. नेक्स्ट स्टेप कितें तुमकां सांगा. नेक्स्ट टाइम आतां तेच आमी आतां इन्फॉर्मेशन पळयतले बाबा कोण कोण फाल्यां सीएसी मिटींग आहा न्हू तेंची. फाल्यां सीएसी मिटींग आहा. तुमी फाउंडर मेंबर, सीसी मेंबर जावं एक्टिव्ह मेंबर हे सगळे आमी पळयतले फाल्यां इन्फॉर्मेशन. meeting अनेक आहा. पळयला क्वेश्चन करा न्हू तेका तुमच्या एका तेच म्हणटा राव प्रशांत बाबा म्हाका एक सांग, तू सीसी मेंबर आसा काय आशिल्लो? ना हांव आशिल्लो आनी म्हाका खबर ना आसा काय ना तांच्यानी ईमेल धाडला पळय. अरे काय समजना पण तुमच्या पत्रांत जेन्ना तुका खबर ना म्हणटा तेन्ना तुवें इन्क्वायरी काय करना काय चलता तशें चलोनी म्हणून सोडलें? ना प्रत्येक आपल्या कामात बिझी असला पळय आनी जेन्ना आमी एक रिस्पॉन्सिबल आमी पार्टी कनेक्टेड आहा न्हू? हा उलय उलय. जेन्ना आमी एक विश्वासान बाबा प्रेसिडेंट जावं सेक्रेटरी कमिटी काडटा तो ऑफिसर काडटा तेमी ते तशें चलोवपाचें आसता काम. आनी आमचें काम न्ही की बाबा प्लस तेजी सीसी मिटींग हे अशी कमिटी आशिल्ली. मेन म्हळ्यार आमकां कळनाशिल्लें सीसी मिटींगेक मिनिट्स आमकां कितें जाता सपोज तूं एटेंड केलें ना तें आमकां कळनाशिल्लें. सो आमकां कांयच खबर नासतालें की गेले लास्ट 6 म्हयने म्हाका मिटींग इन्वायट येवना. सो म्हाका खबर ना कितें दिसता लास्ट पार्टी क्लोज करपाक दिसता तूं आमी नाशिल्लो हांव नाशिल्लो तो विशाल नाशिल्लो आमी फाउंडर मेंबर. तेंचे थ्रू आमकां कळ्ळें. तू केन्ना फोन करून ताका विचारूंक ना आपणाक बाबा कित्याक येवंक ना ना म्हणून? आमकां आमी ऑलमोस्ट इनएक्टीव कशें आशिल्ले आनी आमचे फक्त गांवा पुरतेंच काम करताले. कित्याक आमी स्पेशली जेन्ना गांवाचो इश्यू येता आमी गांवाचे इश्यू आमी जे फिल्म सिटी बाकी इश्यू आमी घेतात गांवा आमी एक्टीव आहात आमचो एक्टीव आहात काणकोण एक्टीव आहात ते काम करतात. पूण येता पार्टी लेवलाचेर आमकां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक दिल्ली आसता न्ही तेमी त्या भशेन काम करपाक जाय. आयज हें सगळें चलता म्हणून आमी आतां तुमच्या करिला जे अपील करपाक बाकीच्या मेंबरांक किंवा बाकीच्या जे फाउंडर मेंबर तांकां. पण तुवें म्हाका सांगपाक जाता, तुवें सगळे लोकांक अपील केली तुमच्या आरजीसी मेंबरांक की ना, ही ह्या पार्टी बंद जाता ती ती सांबाळपाची काय न्ही अशें सांबाळपाची. पार्टी बंद जावपाक ना रेव्होल्युशन बंद जावपाक जायना आनीक जो लोकांचो विश्वास आमी बरें हे बंद जावपाक आंदोलन कितें आसतलें? आतां उलय तशें आसतलें. आमकां एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जाय तितून सगळ्या मेंबरांनी येवपाक जाय. करपाक जाय रिजम थ्रू आमी हिंगा कितें एक्चुअली करपाचें? आमकां जाय सगळे लिगली बरं, कितले member आहा? जाल्यार हांव तें म्हणटा न्हू लिगली एक्शन बरं लिगली मेंबर कितले हा लिगली 116 हा 116 116. 116 पार्टी मेंबर पण ही कमिटी फाउंडर मेंबर फाउंडर मेंबर 20 आसा. जी कमिटी आहा ती व्हॅलिड आहा. सी हेका रे एजीएमाक बेळता पळय ते वॅलिड 116 पण ही कमिटी व्हॅलिड आहा आता 3 वर्सां जाली म्हणटा चेंज. पळोवचें पडटलें आमकां सारकें खबर ना केन्ना लास्ट ना हेजे बायलॉ जर कितें आहा. आतां तुमी म्हटलें 4 वर्सां. तुम्ही म्हटलें मार्चान सावन जो तुमचो प्रेसिडेंट बी चेंज जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना जाल्यार पयलीं तुमी ते कमिटी बरखास्त करा म्हणून घालपाना? ना ते तेका इजीएम मागता न्ही आमी ऑलरेडी पूण एजीएम वॅलिड होतली समज तूं ऑलरेडी टर्म काबार जाला जाल्यार आमी ऑल द टाइम सगळे ब्लॉक कमिटी आहा. एजीएम तो तशें न्हू पूण ती कमिटी आहा ती तुमची ऑलरेडी टर्म काबार जाला रिझॉल्व जावपा जाय न्हू मागीर न्यू येवपा जाय न्हू. करूंक शकना न्हू एजीएम एजीएम दुसरो पर्सन चेअर म्हणून हँडल करून ती एजीएम फुडें थँक्यू